6 मार्चाक 2019 कोलवा पुलिसांनी एक FIR रजिस्टर केली ऑन कंप्लेंट ऑफ परवेज बुखारू, ओनर ऑफ कश्मीर प्लेस कोलवा, कश्मीर पॅलेस कोलवा. इनिशियली त्यांनी 2 लाखाची ज्वेलरी चोरला म्हणून कंप्लेंट लॉन्च केली. दॅट इज बाय शटर बँडिंग केल्लें तेजे रातचे आनी भितर चोर घुसून ते अरावंड 2 लाखाची ज्वेलरी त्यांनी कंप्लेंट दिली. मागीर त्यांनी व्हेरीफाय केले की अरावंड 10 लाख सुमार तेजी ज्वेलरी ना जाली. बेस्ड ऑन आमी CCTV एक्झामीन केल्यो सरावंडींग एरिया. बेस्ड ऑन CCTV आमकां 2 एक्युजांचो क्लू मेळ्ळो. एक फ्रँकलिन डायस म्हणून एज अबाउट 21 इयर्स आनी एक लिना डायस तेजी आवय, तिची एज अरावंड 43 इयर्स. ही रावपी न्हावेली. सो तांकां आमी काल इन्फॉर्मेशन येयली आमकां ती बिर्ला एरियेक आसा म्हणून. सो वचून तांकां आमी थंयसून अरेस्ट केल्या. तेंचे कडसून अरावंड 10 lakhs वर्थ ज्वेलरी रिकवर जाल्लेली आहा आनी एक एक्टिवा अटॅच केल्लेली आसा आनी हितूंतलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ह्या एक्युजांनी आमकां सांगलां, डिस्क्लोज केला कन्फेस की तेंच्यांनी आनीक म्हापसा एक डिसेंबरान एक वायन शॉप फोडून तितूनसून चोरी केल्लेली वायन बॉटल्स बी चोरलेल्यो. ती इन्वेस्टिगेशन आमी आतां तेंचे कडसून आनीक रिकवरी करूंक शकता. ती कस्टडी घेतले आतां आमी तांकां कोर्टान प्रोड्यूस करून रिमांड घेतले. काल रातचे अरेस्ट केला तांकां.